नमस्कार. आयच्या या डिबेटाच्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. ही खाशेली कार्यावळ एका विशिष्ट उद्देशा खातीर आनी एक अशी डिबेट तुमच्या मुखार हाडपा खातीर ताचे खुबश्या गोंयकारां मदींच न्ही देशभरा भितर संभ्रम तयार आसा तो म्हळ्यार युनिफॉर्म सिव्हील कोडाचो. आनी आज आमी दोनूच मानेस्ताक घेवन आमी ही डिबेट करतात युनिफॉर्म सिव्हील कोडाचेर. तातूंत भितर एक मानेस्त तशें आहात जाणी जग पळयलां, आयुश्य पळयलां. दुसरी मानेस्त तशें आहात जे जग पळयतात, आयुश्य पळयतात आनी तांचे मुखार आनी खूब आयुश्य उरलां. दोन वेगवेगळ्या जनरेशनांतले आदवोगाद जे आज दोन वेगवेगळ्या एकमेका विरुद्ध आशिल्ल्या पक्षां भितर आसात, पूण ते युनिफॉर्म सिव्हील कोडाचो हो जो आराखडो आसा ते कशें आर्टिकुलेट करतात हाजेर आमी आज ही डिबेट करतात. आमचे कडेन पयलीं आसात स्टुडियो भितर ते भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन एडवोकेट यतीश नायक आनी एक दुसरे गोंयांतले नामनेचे आदवोगाद राजकारणी आदले केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत भाई खलप. आनी आज हांव पयलीं अशें ह्या डिबेट अशी की जी म्हाका सत्ताधाऱ्या कडच्यान सुरवात करता ती म्हळ्यार यतीश बाबा कडच्यान. यतीश बाब, सगळे जाण प्रश्न विचारतात की तुमी एक UCC म्हणून यू आर सेट कॅट एमॉंग्स दी पिजन्स म्हण नक्की कितें हाजो ड्राफ्ट कितें तुमी कितें करपाक सोदतात हाजी विस्कटावणी तुमी करत ना म्हणून. सो सुरवात तुमचे कडच्यान करता. कितें करपाक सोदतात? पळय, 22nd लॉ कमिशन ऑफ इंडिया इज सीज्ड ऑफ दिस इश्यू आणि 22nd लॉ कमिशन ऑफ इंडियान लोकां कडल्यान ह्या बाबतीन सुचोवण्यो मागल्या, सजेशन्स मागल्या, आयडियाज मागल्या आणि त्या खातीर एक युनिफॉर्म सिव्हील कोडाच्या टॉपिकाचेर लोकांचो खूब इंट्रस्ट जनरेट जाला आणि इंट्रस्ट जनरेट जावंक जाय. कित्याक युनिफॉर्म सिव्हील कोड जे कॉन्स्टिट्युशनल एस्पिरेशन आसा ते आमच्या घटनेन आर्टिकल 44 म्हणजे डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हातून पार्ट 4 एम्बेड आसा. आतां जर तुमी डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी म्हणजे कितें हें जर पळोवंक वचशात जाल्यार जरी ते गायडींग लायट इन एडमिनिस्ट्रेशन आनी गव्हर्नन्स आसले जाल्यार there are number of occasions where Supreme Court has also said that DPSP should be realized and got into the framework of executable laws. More importantly, jenna 2000 सालान 2001 म्हाका दिसता जेन्ना फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेंकटचलैया जस्टिस हांच्या अंडर नॅशनल कमिशन फॉर द रिवर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हें जेन्ना गठीत केल्लें तेन्ना तातूनय तांणी नमूद केल्लें की DPSPs रियलायज जावपा खातीर एक मेकॅनिझम आसपाक जाय. आतां युनिफॉर्म सिव्हील कोड ही चर्चा नवी न्हय. म्हणजे म्हाका दिसता शहाबानो केस 85 जाल्ली तेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगिल्लें की युनिफॉर्म सिव्हील कोड वील हेल्प द कॉज ऑफ नॅशनल इंटिग्रेशन ओपन इन्वर्टेड क्लोज इन्वर्टेड. मागीर 95 सरला मुदगलाचो जजमेंट जालो तेन्नाय सुप्रीम कोर्टान सांगिल्लें. तेन्ना सुप्रीम कोर्टान इनफॅक्ट सांगिल्लें की केंद्र सरकाराक एफिडेवीट फायल कर म्हणून लॉ मिनिस्ट्री अंतर्गत की हें कित्याक जावना काय म्हणून. आनी तेन्ना दोतोर खलप लॉ मिनिस्टर आशिल्ले सेंटराक आनी तेन्ना दोतोर खलप हाजेर पार्लमेंटानूय उलयल्या. सो एनिवे ताज्या नंतर 2003 सुद्दां जॉन वेलमटनाच्या जजमेंटान परते सुप्रीम कोर्टान सांगलें की हो युनिफॉर्म सिव्हील कोड रियलायज कित्याक जायना. म्हणजे बरी गोष्ट रियलायज जावंक जाय अशी एक एस्पिरेशन सुप्रीम कोर्टान दाखयलें. आतां गोंयकार म्हणून जेन्ना आमी उलयता गोंयान पोर्चुगीज सिव्हील कोड 1867 जाका आमी कॉमन सिव्हील कोडूय म्हणटात हो चालीक आसा. हो कायदो प्री लिबरेशन टायमा वयलो कायदो जेन्ना पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशन ऍक्ट ऑफ 62 पारीत जालो आफ्टर गोवाज लिबरेशन हो सेक्शन 5च्या अंतर्गत चालीक लागलो आणि हो आता पोर्चुगीज सिव्हील कोड कॉमन सिव्हील कोड गोंयान इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी ऑफ लॉ. सो हो कायदो आमी एक्सपिरियन्स करता खुबश्या गोष्टींनी. आता सक्सेशनाच्या बाबतीत वी हॅव गॉट आवर ओन सक्सेशन ऍक्ट, गोवा सक्सेशन अँड नोटरीज ऍक्ट. सो बेसिकली एक कॉमन सिव्हील कोड हो कॉन्सेप्ट जो आसा म्हणजे ज्या पर्सनल आणि फॅमिली लॉजांचो डोमेन आसा मॅरेज, डिवोर्स, बर्थ, डेथ, एडॉप्शन ह्या गोष्टींचेर रिलिजन, कास्ट, क्रीड
हाका हे ना पडटा डिफरंट यार्ड स्टिक्स ना म्हणजे कॉमन. तू म्हणटा गोंयाक जेन्ना हे सक्सेसफूल जालां देशभर लावपाक कितें हरकत आहा? आणि देशभर लावचे म्हणून डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नमूद करता. हय. सो बाई तुमी गोंयकार, मागीर देशभर जर हो लायलो बरी गजाल न्ही? वायट केन्ना आमी म्हणूंक ना. हा. म्हणणें इतलेंच आसा की जे म्हज्या लोकसभेंतल्या भाशणा कडेन ताणें बोट दाखयलें, हय. तें भाशण परत जर आमी वाचलें, त्या वेळची परिस्थिती लक्षांत घेतली तर त्या भुमिकेन आनी आजच्या भुमिकेन कसलोच फरक म्हाका दिसना. म्हज्या स्वताचे भुमिकेन किंवा BJP सोडून इतर पक्ष पळय ह्या बद्दल उलयतात त्यांच्या भुमिकेन फरक दिसना. प्रश्न असो पडला की आमी विविध धर्मांनी अशे विभाडून गेल्यात. प्रत्येक धर्मा भितर आनी पोट धर्म आसात, पोट जाती आसात, शेकड्यांनी हजारांनी आसात. एक आमची अशी लोकवस्ती आसा की ती जंगलांनी रावता, तांकां आमी अनुसूचित जाती समाज म्हणटात, अनुसूचित जाती समाज, ट्रायबल्स. हे ट्रायबल देशभर विखुरल्यात आनी प्रत्येकाची वेगवेगळ्या पद्दती आसात, तांच्यो आचरणाच्यो आसात, तांच्यो परंपरा वेगवेगळ्यो आसात. आणि हे सगळे आपल्यो ज्यो परंपरा आसात त्या परंपरेक ते एक विशिश्ट प्रकारचे एक ताका अधिष्ठान दितात की ही आमची धार्मीक परंपरा, की ही आमची ट्रायबल परंपरा, हिका आमी कोणाक हात लावंक दिवचे ना. आणि हे सगळें जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना दोन गोश्टी उबेल्यो दिसतात आमकां. वैविध्य जेका म्हणटा डायवर्सिटी, हो डायवर्सिटी आमच्या भारतीय एकंदर राष्ट्राचो एक स्थायी भाव जाल्लो आसा. We enjoy this diversity, we excel in this diversity, and we say that in this diversity also we have some unitary functions, something which unites us. आमकां एकठांय दवरलेलें आसा. पोर्तुगीजांनी जेन्ना हांगासर आगमन जालें 1867, त्या वेळार म्हणजे 1867 ताणें एक कायदो हाडलो हांगासर, जो पुर्तुगालान सिव्हील कोड आसा तो कायदो ताणें गोव्याकय लागू केलो. आनी ते लागू करतना ताणें केलें कितें हे आमी लक्षांत कोण घेनात की गोव्यान आमचे कडेन सिव्हील कॉमन कायदो आसा म्हणटात. आमचे कडेन कॉमन सिव्हील कोड ना. आमचे कडेन आसा तो सिव्हील कोड आसा, जो पुर्तुगालान आनी युरोपान जे सिव्हील कोड ते सादारणशे त्या धर्तीचो. आनी आतां तर आमी पळयल्यात की फाटल्या काही वर्सां भितर पुर्तुगालानय तो कायदो खुबशे तरेन बदलला. पण ज्या वेळार हो कायदो गोव्याक लागू केलो त्या वेळार पुर्तुगालांनी केलें कितें? सब घोडे 12% तेणेन मानले ना. ताणें काही एक्झॅम्पशन्स केले. उदाहरणार्थ गोंयच्या, दमणच्या, दीवच्या हिंदूंसाठी ताणें एक वेगळो कायदो दवरलो की तुमच्यो ज्यो काही रूढी परंपरा आसात, कस्टम आसात, उजूश ही कॉस्ट्यूम्स, जयंत्यूश हिंदू लोकांच्यो चालीरिती ज्यो आसात त्यो तांणी सुरक्षीत दवरल्यो. दीव दमणचे मुसलमानांसाठी ताणें वेगळे दवरल्यो. सगळीच कडेन आमच्या कडेन पत्रियाकल सिस्टम आसा अशें आमचे गैरसमज आसा. तर गोव्या सारख्या प्रदेशात मात्रियाकल सिस्टमय आसा, मात्रसत्ताक पद्दती सुद्धा काही विशिष्ट आमच्या लोकांमध्ये आसा. तांच्यो चाली ताणें अबाधीत दवरल्यो. पण कालांतरान जालें कितें, जसो टायम वच गेलो, लग्न हें कंपल्सरिली रजिस्टर जावपाक लागलें. लग्न जाल्या बरोबर तें कम्युनियल बेन्स म्हणजे दोगांची प्रॉपर्टी संपत्ती पळय एकत्र येवपाक लागली. भुरग्यांक समान तांचो वांटो मेळपाक जाय. ह्यो बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी ज्यो भितरल्यो आसात त्यो लोकांनी आत्मसात केल्यो. आणि एक प्रकारे अशें जालें की हे जे एक्झॅम्पशन सुरवातीक जे दिल्ले पुर्तुगालान ते कुशीक उरले आणि आज सगळेच लोक आता ती सिस्टम मानतात. पण भाई ही डायव्हर्सिटी आता आसा, तुम्ही डायव्हर्सिटीचो मुद्दो काढलो. आता या डायव्हर्सिटीक लागून जे फंडामेंटल थोडे प्रिन्सिपल्स आसा जे तुमी सांगले, जशें कालांतरान ते मागीर सक्सेशनाचे बाबतीत आसूं, इनहेरिटन्साचे बाबतीत आसूं, लोकांनी आपणायल्यो कारण तातूंतल्यान खूप क्लॅरिटी येवपाक लागली समाजा भितर. आता ह्यो देशभर लागू करच्यो काय डायव्हर्सिटीच्या नांवान फाटीं दवरच्यो? डायव्हर्सिटीच्या नांवान दवरच्यो अशें म्हणना हांव. कायदो हाडण्यासाठी प्रथम कितें गोश्ट करची, जर तुमकां एक्झाम्पल घेवंकूच जाय पुर्तुगालाचें घेवया, गोंयचें एक्झाम्पल घेवया, उदाहरण घेवया आणि तसोच प्रकारचो आमी सिव्हील कोड त्या पटलाचेर दवरुया लोकसभेच्या. आणि लोकसभेच्या पटलाक सांगूया करा, डिस्कशन करा. पळया जशें एक्झाम्पशन गोंयकारांक पुर्तुगीजांनी गोंयकारांक दिलें तशा प्रकारे आमी सांगुया. कितें आसा, ह्यो ज्यो भावना पळय लोकांच्यो आसा, तुम्ही म्हणटात तो सेंटिमेंट लक्षांत घेऊनच ड्राफ्ट तयार करात. आणि आता हांगा चुकला कितें की अजून पर्यंत निश्चित कशा प्रकारचो ड्राफ्ट आसतलो हाचे बद्दल म्हाका कांयच कळना. यतीश बाब, रिस्पॉन्ड टू दॅट. बाई दोन मुद्दे म्हणटा. एक, चल गोंयचोच उदाहरण जर घेतात जाल्यार गोंयाच्या कातू भितर जशी एक्झॅम्पशन्स दिल्यात ती देशाच्या लेवलाचेर पळयात. ना पळय, तुका हांव एक सांगता, गोंयान जो कायदो चालीक आसा, पोर्चुगीज सिव्हील कोड जो आसा, तुवें जर पळयत
आतां मॅरेज घे फॉर एग्जाम्पल, जाल्यार कॅथलीक कम्युनिटी भितर मॅरेजीची सेकंड सिग्नेचर जी आसता ती चर्चीन जातकच मागीर तो पॅरिश प्रिस्ट ती धाडून दिता. हय वेरेज इन केस ऑफ हिंदू कम्युनिटी अशी प्रथा नाशिल्ल्यान थंय दोनूय सिग्नेचरी थंयच जाता सब हय रजिस्टर. सब रजिस्टर सो रे सिव्हिल म्हणटा पळय आमी हय. ऑथॉरिटी कडेन जाता. करेक्ट. सो देरफॉर हांव कितें म्हणटा, ह्यो गोश्टी ज्यो नुअन्सीस आसा, फायन प्रिंट आसा, ह्यो फायन प्रिंट सुद्दां बऱ्या तरेन मेन्शन करून जरी कम्युनिटी वायज सेन्सिटिव्हिटी दाखोवन ह्यो गोश्टी फुडें व्हरूंक येता आनी एक कॉमन कॉर्डान बांदूंक येता न्ही प्रोसिजर. हांव तुका कितें म्हणटा की कॉमन सिव्हिल कोड म्हणजे कितें, इट इज ओनली पर्टेनिंग टू द डोमेन ऑफ फॅमिली लॉज आणि पर्सनल लॉज. आतां हांव कित्याक म्हणटा हें, आमी डायवर्सिटीचें उलयता. आतां गोंय डायवर्स न्ही, गोंयूय डायवर्स. गोंयांत वेगवेगळ्यो कम्युनिटी रावता. गोंयांत एसटी कम्युनिटीचें पॉप्युलेशन आसा, गोंयांत एससी कम्युनिटीचें पॉप्युलेशन आसा, गोंयांत तरातरांची म्हणजे वेरियस कम्युनिटीज स्टे व्हेरी हार्मोनियसली विथआउट एनी प्रॉब्लम्स इन अ व्हेरी व्हेरी हार्मोनियस फॅशन. आतां हाऊ कॅन वी देन से दॅट देशभर डायवर्सिटी आशिल्ल्यान हे प्रॉपोजिशन कॉमन सिव्हिल कोडाचें प्रॉपोजिशन चालीकूच लावंक शकना, नाजाल्यार टायम इज नॉट रायप. पळय जेन्ना कॉन्स्टिट्युशनान ही गोश्ट 44 आस्पावीत जाली, कशी आसा ती, स्टेट शॅल एन्डेवर टू सेक्युअर अ युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉर इट्स टेरिटरी. आतां हें एन्डेवर म्हणटा तें परपॅच्युअल एन्डेवर न्हय, इट इज टू बी रियलायज्ड. Why it is to be realized? Okay, that- Because it will help better Okay. law making, If it is the better case, functioning yeah, bhai, of yeah, society. Yeah, bhai, yes. I'll get back to you. Yeah. या सांगा भाई. यतीश बाबान आता सांगलें कितें, गोव्यात जर सगळे जाती जमाती हिंदू मुसलमान क्रिश्चन आणि ट्रायबल जर हे मानतात तर देशभर कित्याक मानचेना. पहिली गोष्ट हांव सांगता ती अशी की जेन्ना हो कायदो हाडलो पळय त्या वेळार मुभा दिली न्ही सगळ्यांक. तुमचे जर कितें वेगळेचार आसा तर तो वेगळेचार आमी ना करिना अशें पुर्तुगालान सांगलें. मोनोगमी आनी पॉलिगमी सुद्दां परमीट केली. हिंदूंक जर भुरगो जर ना तर हिंदूंक सुद्दां दुसरें लग्न करपाक वाव दिलो भितरल्यान. तशें जेन्ना तुमी जें आतां बील पळय हाडटात तें बील तुमी लोकां समोर दवरात. जे लोकांक दुबाव लागता की आमच्या अधिकाराचेर अतिक्रमण जातलें तांकां थोडो काळ तरी दियात न्ही तेच्या बद्दलचे. कालांतरान ते स्विकारतले. जशें गोव्यान स्विकारले कालांतरान तशें तेय लोक स्विकारतले. ते कांय न करता तुमी एक रणगाडो कसो व्हरू नाकात, सगळ्यांक माड्डीत चिड्डीत फुडें वचूं नाकात. हो प्रश्न पडटा. ते जालें जाल्यार कितें कितें वायट गोश्ट घडूं येता थंय. ना हांव फक्त एकूच हें करूंक सोदतां की कोण माड्डून चिड्डून रणगाडो बिनगाडो असलो कांय प्रश्न न्ही हो. कित्याक एट द मोमेंट लॉ कमिशन सजेशनां आयडियाज आनी जो फीडबॅक लोकांचो आसा तो मागल्या. 14 जुनाक जें हें जाल्लें पब्लीक नोटीस इश्यू जाल्ली ताच्या बेजाचेर लॉ कमिशन कितलींशीं लाखांनी सजेशनां लॉ कमिशना ऑफ इंडिया कडेन आयल्या एज पर रिपोर्ट्स. आनी आतां तो प्राजूय वाडोवन आतां इट इज स्टील ऑन. सो बेजिकली हांव कितें म्हणूंक सोदतां की ड्राफ्ट जो आसा कायद्याचो तो डिबेट खंय जाता, पार्लमेंटांत. प्रिझेंट खंय जाता, पार्लमेंटांत. कायदो प्रिझेंट खंय जाता, कसलोय आसूं तो, वेन इट कम्स टू सेंट्रल लिस्ट ऑर कॉन्करंट लिस्ट एज पर एंट्री. कायदो there is a platform for the law to be introduced. So why are we presupposing that there will be no debate? Why are we presupposing बाई that रिस्पॉन्ड टू दॅट. जातली सगळी डिबेट जातली, सगळे जातले. तुम्ही आता तुमची पळयात तकल्या तुम्ही. भितर हो पूर्वग्रह कितें आसका म्हणटा तो. आता इलेक्शन लागीं पावलां बरोबर ओके न्ही. तुम्ही आता टायमिंगाचे आयले. हय टायमाचेर आयला. इलेक्शन लागीं पावलां. आतांच आमच्या देशांत आमी हिंदू मुस्लीम वगैरे वगैरे वाद आमकां दिश्टी पडपाक लागल्यात. कारणां कितें आसूं कोणें सुरू केलां त्या बद्दल भितर हांव सरना, परंतु हें जाला ती गोश्ट खरी. अशा वेळार तुमचें सरकार तर तुमी सत्तेर पावल्या ऑलमोस्ट 12-13 वर्सां जावन गेली, 14 वर्सां जावपाक पावल्या, लागीं पावल्या. आतां निमाणें वखदां तुमी कित्याक रावले. तुमी जेन्ना पळय कॉमन एनडीएन जेन्ना आपलो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जाहीर केल्लो त्या वेळार कॉमन सिव्हिल कोडची भाशा उलयल्यात. ती चालीक लावी ना. कित्याक ती जर चालीक लायिल्ली न्ही लोकां मदलो भ्रम किंवा अविश्वास किंवा कितें डावट दुबाव आसात ते कुशीक करपाक आमकां सगळ्यांक संदी मेळपाची न्ही ती. आनी सुदैवान हांव म्हणटा की युरोपांनी जशें हे कोड सिव्हिल कोड आसा तसो गोव्यान आसा. होच ड्राफ्ट तुमी कित्याक दवरलो ना व्हरून अशा प्रकारचो तुमकां जाय काय म्हणून.
बेसिक ड्राफ्ट दवरून ताजे सजेशन त्याचे सजेशन मागपाचे न्ही. ओके यतीश बाब रिस्पॉन्ड टू दो फर्स्ट इज युअर टायमिंग इज सस्पेक्ट आणि सेकंड हातून हाडची न्हय. इज टायमिंग इज ड्राफ्ट दवरून सजेशन मागपाचे. हातून पॉलिटिक्स हाडची न्हय. हे एक कॉन्स्टिट्युशनल एस्पिरेशन. राजकारण काय ना हातून भितर. राजकारण हातून नाच कित्याक हे एक कॉन्स्टिट्युशनल एस्पिरेशन जे सुप्रीम कोर्टान टायम एंड अगेन सांगलां की इनफॅक्ट दीस पर्टिक्युलर लॉ जो प्रॉपोजिशन आसा कॉमन सिव्हिल कोड वो आस्पावीत जावंक जाय, रियलायज जावंक जाय. इनफॅक्ट हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की जुजे कुतिनोच्या मॅटरीन सुप्रीम कोर्टान 2009-10ची म्हाका दिसता जजमेंट हो जुजे कुतिनोचो. त्या मॅटरीन गोंयचो सिव्हिल कोडाच्या संदर्भान सुद्दां सुप्रीम कोर्टान प्रेज केला गोंयचो सिव्हिल कोड. सो हांव फक्त सांगूंक सोदतां की हातून राजकारण काय ना आनी जे बिल ड्राफ्ट जे कितें सरकार एट द टायम थारायतली म्हणजे इंट्रोड्यूस करप ना, दॅट इज एट द लेवल ऑफ टायमिंग इज नॉट अ सस्पेक्ट. that is at the level of the government, that is at the level of leadership of the country, that they will decide accordingly. But there is no वर्ष need. राहून तुम्ही सारखी इलेक्शनाक इतले मुद्दे आसतना कित्याक गेले का म्हणून. तुम्ही हे इलेक्शन करू नका. There are so many remarkable decisions taken by this government. 370 गया, 35A गया, so many issues गया जे इतले जे कॉम्प्लिकेट जावन उरिल्ले ते सगळे सुटावे जाता वन बाय वन. आणि वेन इट कम्स टू युनिफॉर्म सिव्हिल कोड हातून राजकारण हाडू नाकात. दिस इज माय हंबल रिक्वेस्ट की ऑपोजिशन पार्टीज ऑल्सो हे राजकारण तुम्ही करता अशें आमी म्हणलें should not talk of politics. आणि ड्राफ्ट जो आसा तो सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि लिडरशिप ऑफ द कंट्री एज एंड वेन दे डिसाइड all the law and procedure will be followed. Why are you anticipating and sort of rabble rousing? Humbly requesting you to wait. This humbly requesting, but how much it is humble and how much of it is not humble is an issue which people will decide. Basic issue असा म्हणटाचो की कॉमन गोष्ट खंयची आसपाक जाय, मॅरेज रजिस्ट्रेशन आसचें अशें म्हाकाय दिसता प्रत्येकाचें. कित्याक बायल आनी घोव खरीच लग्न जालां वा ना, विचावर अंडर वट एवर मेथड जावपाचें गरजेचें. भुरगीं जाल्यार आनी त्या भुरग्याचो बर्थ जावपाचो रजिस्टर, डेथ रजिस्टर जावपाचें. त्या भुरग्यांक कितें तेंची बाबा फॅमिली आवय बापूय मेल्या उपरांत तांचो रायट कितें हें निश्चित जावपाचें. डायवोर्स जर जाय जाल्यार तो कसो मेळचो, ऑन वॉट ग्रावंड हें निश्चित जावपाचें. सगळ्यो गोश्टी खऱ्यो आसात. बट त्याच बरोबर आमच्या विविध जाती धर्मान जशें हांवें सांगलें येदो व्हडलो देश हो, जवळ जवळ 150 कोटीचेर आमी आज पावल्यात आनी विविध अशे प्रकारचे आमच्या मदीं डिविजन्स आसात. त्यांच्या काळजान त्यांच्या मनान भंय घालूं नाकात साद्या साद्या गोश्टीक लागून. वो भंय जर निर्मिती जाली न्ही आमची युनिटी आसा. तुम्ही म्हणटात इम्प्लिमेंट करात पण ल्हवू करात ते न्ही लोकां समोर दवरात. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्झॅक्टली एज अ पॉलिटिकल पार्टी यू हॅव अँड रुलिंग पार्टी यू हॅव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ती रिस्पॉन्सिबिलिटी की आमी हें करतले हें पळय दवरलें काडून तुज्या फुड्यान. तें कळ्ळें न्ही आमकां सगळ्यांक. ओके यतीश बाब दोन मुद्दे ज्या बाईने काढले तो एक म्हळ्यार पॉलिगॅमीचो आणि दुसरे म्हळ्यार इनहेरिटन्साचो जे खुबशा व्हडा प्रमाणात जेंडर इक्वेलिटीक लागतात. हाजेर तुमच्या पक्षाचे सरकाराचे धोरण कितें? ना पळय तें तुका सांगलें न्ही जेन्ना आमी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड उलयता दॅट इज फॉर ब्रिंगींग proper implementation of laws in the personal and family law domain so that the constitutional spirit and the cause espoused by the Supreme Court is adhered to. So दोन गोष्टी आसा हातून which is very important. दोतोरान सांगलें की जावंक जाय रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ जावंक जाय, रजिस्ट्रेशन ऑफ मॅरेज जावंक जाय, पूण जातलें केन्ना जेन्ना करतले न्ही. सो देरफॉर आवर वॉयस एज गोवन्स एटलिस्ट जेन्ना आमी ही रेजीम ऑफ लॉ एक्सपिरियन्स करता आमचो एटलिस्ट आवाज आसपाक जाय की युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणजे आमकां जसो पोर्चुगीज सिव्हिल कोड चालीक आसा, कॉमन सिव्हिल कोड चालीक आसा, सक्सेसफूल चलता, तसो देशांत जावचो. कित्याक इट इज ओन्ली गोइंग टू इम्प्रूव द सिस्टम. इट इज गोइंग टू ब्रिंग बेटरमेंट इन द लायव्स ऑफ द पीपल. सो आमी गोंयकार म्हणून एटलिस्ट हो आवाज आमच्या पर्यंत पावोवपाक जाय सो दॅट more and more people in the country understand. Goa should be the ambassador of civil code. Goa is a model state where uniform common civil code is functional, operational, and with time we have even improving it, and this law is dynamic, things change, improvements happen. So Goans as Goans, forget politics. How tense manta ki opposition is actually raising an apprehension for non-ash reasons.
इट इज सिंपल. कॉमन सिव्हिल कोड आसचो, युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आसचो ही कॉन्स्टिट्युशनल धोरण. आणि सुप्रीम कोर्टान ते म्हणला पॉलिटिक्स शन करा. कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन कायद्याच्या बाबतीत तुम्ही नॉन एस्ट तुगेले हे रेज करता म्हणून एप्रिहेन्शन. नॉन एस्ट कशें तर आर्टिकल 44 शब्द एंडेवर कित्याक वापरलो, शाल कित्याक केले ना. म्हणून लॉ कमिशन ते फीडबॅक कित्याक म्हणून म्हटलें हे हो शब्द पळय आमी समजून घेवया. ज्याने कॉन्स्टिट्यूशन हे फ्रेम केले त्या वेळार शब्द वापरलो एंडेवर, म्हणजे भारत सरकारान प्रयत्न करचो. आणि मागीर सुप्रीम कोर्ट इतली वर्सां तुम्ही प्रयत्न करिना. इट हॅज बीन अ डेड लेटर्स. ती सल्ला मुद्गल केसीन सांगले आणि कोर्टान डायरेक्शनय दिले आता ते इम्प्लिमेंट वगैरे करा वगैरे म्हणून सांगा. पण सरकारान बदलत गेली न्ही. प्रत्येक नव्या सरकारान ह्या मुद्द्याक कितलेशे लक्ष घातले. उद्धव म्हणटा हांव एनडीए सरकारान गेली 14 वर्सां तिकडे लक्ष दिलें ना. आणि आतां हो प्रश्न उबो जाता ज्या वेळार हो भारत देशाची अनेक प्रश्न आमच्या समोर उबे रावल्यात. आमच्या ऐक्याचो प्रश्न आसा ते लक्षात घेवन आमी फुडें तुम्ही किती म्हणता बाय दिस इश्यू शुड बी ऑन द बॅक बर्नर. ना हांव बॅक बर्नर दवर म्हणटा. हांव म्हणटा तूं ड्राफ्ट कर कितें सिव्हील कोर्ट तुका जाय तो चर्चेक दवर. ह्या इलेक्शनाक जालें जाल्यार दवर ना. तुम्ही कितें करतले कशा प्रकारे. यतीश बाब म्हणटा तुम्ही गोंयकार म्हणटरी सारकी अशी एम्बेसडर. That is what I did. You referred to my speech in the Lok Sabha last time. It was my endeavor to prepare a draft civil code for this country and keep it open for discussion. जालें ना न्ही 2 वर्सां भितर म्हाका परतून हाडलो. ना हांव फक्त म्हणूंक कितें सोदता जाणा प्रमोद, हांव फक्त सांगूंक सोदता की लॉ कमिशनान 14 जुनाक जे पब्लीक नोटीस इश्यू केल्ली पळय ती एक्सटेंड केल्या. आणि ताची जी भाशा जर तुम्ही वाचत न्ही, अकॉर्डिंगली एनी इंटरेस्टेड इंडिव्हिज्युअल, इन्स्टिट्यूशन, ऑर्गनायझेशन मे फर्निश द कमेंट्स मागल्या. आणि लॉ कमिशन व्हॅल्यूज द इनपुट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स अँड एम्स टू क्रिएट अन इन्क्लुसिव्ह एन्व्हायरमेंट दॅट एनकरेजेस ऍक्टिव्ह एंगेजमेंट. You encourage all interested parties to utilize this extended time frame to contribute their valuable ideas and expertise. This is issued by the Member Secretary Law Commission of India. So therefore, I'm saying this is the effort of the Law Commission to get all ideas together. So whoever wants to say something, please write. But what I'm saying, as Goans, we should say ours is a model state. We can be a template. We have so much of diversity. Everybody has accepted. So therefore, rather than raising apprehensions, अशी म्हणपाय गोंयकारांनी. Yes, and I feel we should say. जेन्ना आमी हांगा उलोवंक बसल्यान त्या वेळार गोंयकारा पुरतो विशू मर्यादीत उरना हो. आमी ह्या देशाचे नागरीक आसा, संपूर्ण देश आमच्या नदरे समोर येता. त्या वेळार गोव्यान हें जें आसा ताचो आमी स्वागत केल्लें आसा. आमी गोंयकारांनी वापरला आणि तो उपयोग जावचो ह्या संदर्भात आमी भारत सरकार कडेन गोंयकार कितलेशे वेळा उलयल्यात. स्वता गोंयकाराचो प्रतिनिधी म्हणून भारत सरकाराक त्या वेळार हांवें लोकसभेत आनी विशय मांडला अशे तरेचो हांगा आसा. आणि भारत देशान तसो विचार करचो. आज सुद्दां सांगता लॉ कमिशन जे रिपोर्ट सांगता त्या प्रमाणे तुम्ही तुमचे मतां कळयात पण खंयच्या विशयाचेर कळात तर ट्रायबलाक सुप्रीम कोर्टान जेन्ना 44 संदर्भ जोडून उलयल्या तेन्ना मॅरेज, डिवोर्स, बर्थ, डेथ, एडॉप्शन हे विषय सामके क्लियर जाल्ले आसा. म्हाका फायनल भाई सांगात. म्हाका फायनल एक क्रुशियल क्वेश्चन विचारता जो ओपनिंग रिमार्क्सा भितर आयिल्लो तो शब्द म्हळ्यार नॅशनल इंटिग्रेशन. की युनिफॉर्म सिव्हिल कोडा लागून नॅशनल इंटिग्रेशन चड बरें जातलें हें तुमकां दिसता काय कितें भाई? ऑफकोर्स दिसता. सगळ्या भारत देशातले सगळे लोक एकाच पद्धतीचे आचार विचार करीत जाल्यार एकदम बरें जातलें. हें म्हणपाक सोंपें साहेबा. परंतु प्रत्येक आमी मनीस व्यक्ती प्रमाणे आमच्या मध्ये डिफरन्सीस उरतात. आणि काही डिफरन्सीस काही प्रमाणात गेल्यानंतर ते एका समाजाचे जातात, एका ट्रायबचे जातात, एका जातीचे जातात, एका धर्माचे जातात. आणि आमच्या मध्ये फरक पडला आता ते कारण ते बरें आसा आणि वायटय आसा. म्हणून जेन्ना आमी नवें पळय कितें हाडूंक सोदतात त्या वेळार एक क्लियर पिक्चर लोकांसमोर आमी दवरुया. तुम्ही अजून युनिटी इन डायव्हर्सिटी म्हणतात. हय, युनिटी इन डायव्हर्सिटी दवरूकूच जाय आमी. हांव फक्त डायव्हर्सिटी तुका समान करपाक पाहिजे. नॅशनल इंटिग्रेशन काय युनिटी इन डायव्हर्सिटी. दोतोरान सांगले की कशीच डायव्हर्सिटी इफेक्ट जायना युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाच्या अंतर्गत. आणि दोतोरान जशें आतां सांगले की ह्यो गोष्टी बऱ्यो, बर्थ बरें, रजिस्ट्रेशन हे ते सगळें बरें. आमी जाल्यार सांगपाक आमी जावपाक जाय म्हणटा पळय ते ऑपोजिशनान सरकारा बरोबर येवन हे गोष्ट करपाक जाय. ऑपोजिशन फॉर द हॅक ऑफ ऑपोजिशन इज नॉट गुड. ह्या गोष्टींनी बऱ्या गोष्टींनी सरकाराचो आधार करपाक जाय. नॅशनल इंटिग्रेशना वेल्यान ह्या गोष्टी कॉन्स्टिट्युशनल आणि जे सुप्रीम कोर्टान म्हणिल्लें आसा
त्या दृष्टिकोनांतल्यान ऑपोजिशनान रिस्पॉन्सिबली सपोर्ट नॅशनल करपाक जाय ह्या इंटिग्रेशनाची गोष्टीक. सुरवात केल्ली यतीश बाबान लास्ट वता पॉलिटिकल इंटिग्रेशन करयाय म्हळें. सो ओपोजिशनान तुगेली रुलिंगा बरोबर येवन तुगेले हो विषय मुखार व्हरचो. कांय आतां हरकत खूब ना भाई, खूब फावटी पळयलां मी तुमगे ओपोजिशन तांचे बरोबर आसता खूब फावटी, ना ते व्हरतातय बी, तांचे भितर ते जॉयनय ज्या जाता. वेळार सो इंटिग्रेशन खूप जाल्ले पळयलां, बट ना- युनिफॉर्म सिव्हिल ना, कोड प्रभू, opposition- सेन्सिटिव्ह विषय. ना ऑपोजिशन फॉर द हॅक ऑफ ऑपोजिशन. तू आता नॅशनल लेवलाचेर सुद्दां Correct. पळय, तांच्यो पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशनाच्यो हय. भुमिकाच ना. हांव म्हणजे ते कितें आसा, दे वॉन्ट टू प्ले पॉलिटिक्स एट एव्हरी हांव स्टेज. इतलेंच म्हणटा की ह्या संवेदनशील विशयाचेर चर्चा जावची, ताजो एक फ्रेमवर्क तयार जावन देशातली जनता कम्फर्टेबल जावची, इतलो हेतू आसा. आणि ताजे उपरांत गोंयाक जशें चलता तशेंच देशभर तितल्याच सलोक्यान सगळे जाण चलूं इतल्याच मागता आनी थांबता. भाई यतीश बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. हांवें हाजे पयलीं सांगिल्लें ह्या विशयाचेर आमी डिबेट्स तुमचे म्हाका हाडत रावतले, कारण जशी यतीश बाबांनी सांगलां, बाईंनी सांगलां, आमकां गोंयकारांक बाकीच्या देशा परस तरी ह्या विशयाचेर चड ज्ञान आसा. ते फक्त गोंयकारांकच न्ही, बाकीच्या देशाकय दिवया. त्या खातीर ही डिबेट्सांची माळ जसो जसो विषय येता तसो तसो आमी तुमचे बरें हाडत रावतले. यतीश बाब भाई, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. थँक्यू.